ni da pa da sa ni da pa ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावन सर आमच्यो गरजो विनवणय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयांतळा दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी अंकवारी मोरये. तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, लगभग 3 म्हयन्या उपरांत तुमकां पळोवचें पळयतना खुशी जाता. आतां एक खाली घाली आसली, खाली कॅमेराक आमी पळोवन उलयताले. आमी कार्मेल मायेच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा. आयचो संदेश जावन आसा कार्मेल माई आमकां विधेय जावंक शिकयता. विधेयपण म्हणटना एका ह्या जाकान म्हाका सांगली एक खाणी ह्या घडीत उडास येता. एक तरणाटो याजक आपणाची व्हड जावन एक 2 या 3 वर्सां जाले म्हूण जाली जावंक पुरो. आपणाच्या वडिलां लागीं म्हाका तें करूंक जाय, हें करूंक जाय म्हणून वडिलां लागीं इल्लो झुजलो दिसता. भुरगीं कशें घरा झुजतात तशेंच तोय झुजलो. त्या वडिलांनी ताका म्हणलें, ना तुवें तशें करूंक जायना, आतां कितें हांव सांगता तें तूं कर. तितल्याक तो याजक अपसेट जालो. म्हाका नाका, हांवें सांगलें कोणी आयकनात, हें पुरा सोडून हांव वेता, हांव म्हज्या घरा वचून हांव म्हाका जाय जाल्लें करता म्हणलो. आनी अशें कमालगडे ह्या जाग्या लागीं पावलो तो. ताच्या मुखार रावन गळगळ्यान रडूंक सांगलो, हांव इतलें आशेन आसलो म्हाका हें मेळटा आसलें म्हणून, म्हाका मेळूं ना म्हणून रडूंक लागलो. ताची बोगणां समजलो तो मालगडो याजक. ताका बरें पोशेवन सांगा लागलो, हें नाका, म्हाका भोगता, म्हाका कळटा तुका कितें भोगता म्हणून, तुजे फिलिंग्स म्हाका समजता. हांव तरणाटो आसतना म्हाकाय अशेंच भोगलें, पूण हाळे रे पुता एक उडास दवर, हाळे रे पुता एक उडास दवर. जें कितें आज तूं तुजें वडिलां सांगलें आयकताय जावंक पुरो तुका पसंद ना, तुज्या कुशे विरोध तें आज जावंक पुरो, पूण तो सर्वेस्पर देव तुका कळितनातल्या रितीन तुवें आज विधेय जाल्ल्याक तुज्या जिवितांत फुडें तुका आशिर्वादांनी भरता. तुवें कळितनातल्या रितीन तो सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वादान भरता. अशें
त्या तरणाट्या ह्या सकाक बरी जाणवाय दिवन फाटीं धाडटा आनी उपरांत ताच्याच जिवितांत ताका कळटा आनी त्या ह्या सकाच्या मार्गदर्शनाखाल तो जियेता. म्हज्या मोगाळिश्टानो, विधेयपण म्हणटा आसतना म्हाका जावं दी तुमकां जावं दी पयलें येवचें आमी दुसऱ्याच्या सकला ह्या दुसऱ्याच्या हाताखाल हांवें वावर करीचे, दुसऱ्याच्या खुशे प्रमाणे हांवें जियेचें. म्हजो म्हणलो स्वतंत्रता ना, म्हाका बांदून घाला. कित्याक म्हाका हे बोवाळ आसा, म्हाका हे चिंतप आसा, म्हजें राज चलोवंक म्हाका जाय असल्या चिंतपांत आसता आसतना कोणाकी आमी तकली बागोवन जिवोवंक आमकां नाका. कित्याक म्हाका म्हजें म्हणलें करीचें म्हणली एक आशा आसा, उमेद आसा. पूण विधेयपण म्हणटा आसतना गुलामपण न्हय. विधेयपण केदेंच आमचें स्वतंत्रताय व्हरून वचना, काण उडयना. बगार नीज विधेयपण आमकां निजायकी स्वतंत्रताय दिता. इट मेक्स अस फ्री, नॉट स्लेव. आनी विधेयपणाचे विशय आमी उलयत आसतना हेवेचो उडास आमकां येवचो सहज. मोर हे विशयान उलयत आसतना हे थंय येताच. बोवा पुरबाय देव त्या एवेक रस्ता आनी त्या योधनाच्या भागेंत सगळें दिता. संतोष थंय आसा, धादोसकाय थंय आसा, सांगातपण थंय आसा, ताणें आशिल्लें थंय आसा. पातां कितें म्हणलें तिका कळीत ना, वायट कितें म्हणलें तिका कळीत ना, काळो कितें म्हणलें जिवितांत कळीत ना. सगळें अपुरबायेन थंय आसा. पूण त्या संतोशांत, त्या अपुरबायेंत तिका कितें एक रितीचो बंदड, तिका कितें एका रितीची एक अडकळ आपणाक कोणें बांदून घाला म्हणलें एक चिंता मोतयेंत उपजाता. रसनाराक विसच्या बदलाक रसनेच्या गुलामपणांत ती रिगता. रसनाराक नामान करच्या बदलाक रसनेक नामान करन नीज स्वतंत्र असलें वगडायता. जे कितें संतोष आसलो, भरपूरता आसली, समाधान आसलें, एक एक वगडायता आनी आपणाचें तें पवित्रपण ती वगडायता. पूण मोरी आज आमकां विधेयपणाच्या जिविताक आपयता. भो अपुरबायेचें देणें जावन आसा विधेयपणाचें देणें. तूं विधेयपण जायचें तर एक शर्त आसा. हांवें विधेय जायचें तर एक शर्त आसा. म्हजें विधेयपण म्हज्या आनी म्हज्या देवातय म्हाका आसलो तो गुंड भावार्थ कितलो आसा गी म्हूण कळीत जाता. म्हज्या देवातय म्हाका आसो तो गुड्डाय असो भावार्थ ह्या बरवसो कितलो आसा गी म्हणलें म्हाका कळीत जाता. तितले गुंडायचो म्हजो भावार्थ म्हज्या देवातय, तितले गुंडायचें विधेयपण आनी स्वतंत्रता म्हज्या जिवितांत. कितल्या गुंडायचो बरवसो म्हज्या आनी म्हज्या देवातय, तितले गुंडायाचे ते विधेयपण म्हज्या आनी म्हज्या देवातय आसा. मरयेक तो बडो येवन म्हणटा, एक 14 वर्सांची चली जुदेव समुदायांत आसा. देवाच्या पुताची आवय तूं जातली आनी आपले ती म्हणटा, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून स्वतंत्राचें गीत ती गायता. भो अपुरबायेचें क्रांतिकारीचें गीत तें गायता. एका कडेन एकली स्त्री रडटा तर आनी कडेन एक स्त्री आपणाच्या स्वतंत्रतेन बरोवन व्हडल्या गीत गायता आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वगळी गायता. कितलें समाधान थंय आसा, कितली दादोसकाय थंय आसा. म्हणजे आपणाच्या रसनाराक ती पयलो जागो दिता. आपणाची स्वार्थ सोडून देवाची खुशी तिच्या जिविता मुखार दवरता आनी त्या पासून सगळी रसना तिका मांडटा. त्या पासून तिच्या विधेयपणांत ती जिवंक शकता आनी आमकां एक वाट दी जाता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, मरयेचें विधेयपण एक एकवटीत सांगातपणाचें विधेयपण.
तिका एक विशय कळीत आसलें, जर तर हांव सामाजीक नमस्कार करीन तर, ह्या संवसाराक नमस्कार करीन तर, ह्या रचनेक नमस्कार करीन तर म्हजें तें संतोश सदांच आसचो ना. आमकां कळीत आसा, आमचे लागीं इल्ले पयशे आसतना आमी लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट आनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता. हे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थोड्या काळाक मात्र. जर तर आमी लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट करता तर इल्ले थोडे कश्ट आसा, पण आमी जायतें घालीचें पडटा, जायतो त्याग करचें पडटा. पूण आखरेक तें लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट कितें आसा, तातूंत आमकां संतोश चड मेळटा, बरेंपण चड मेळटा, मोरयेंस करता. ह्या संवसाराचें क्षणीक, ह्या संवसाराचें थोड्या काळाचें समाधान सोड न्हू, आपणाक मेळोवंक आसच्या शाश्वत समाधानाक थंय, आपणाक मेळोवंक आसच्या त्या भरपूर समाधानांत ती पयलें इन्वेस्ट करता. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांगा एक बोवा पुरबाचें शिकून आमकां मेळटा. एक देवा बरें जावंक जाय आसलें, पूण मोरी आपणाच्या विधेयपणा मुखांत आमा सोमेस्तांक, म्हाका तुका आमा सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें भाग फावो करता. आज आमी हांगा आसलीं हरएकलीं देवाची भुरगीं म्हूण नांव आपयतात. थंयच रावना, भागार जेजू क्रिस्ताच्या त्या रासवरकेंत हांव तूं आमी सोमेस्तां 6 वारेसदार. वी आर एयर्स टू गॉड्स किंगडम, म्हणजे देवाच्या राजाचे वारेसदार आमी जावन आसा. पळया म्हज्या मोगाळ इश्टानो, एक विधेयपणाची ती एक ल्हान शेगून तिच्या जिविता मुखांत कितलें पुरा भाग म्हाका आनी तुका ती फावो करता. म्हणजे तिका कळीत आसलें, आपणाक रचलो देव केदींच आपणाक सांडीन घालना, आपणाच्या बगलेन आसा. कश्ट येवंक पुरो, सलोन येवंक पुरो, जैती येवंक पुरो, संतोश आसूंक पुरो, वत येवंक पुरो, पावस येवंक पुरो, खंयतें आसूं जिवितांत पुराय उणेंपण आसूंक पुरो, भरती आसूंक पुरो. जर म्हज्या देवाक हांव चिटकून रावान तर तो म्हाका सांडून घालना. कित्याक लाँग टर्म इन्वेस्टमेंट. दुसरें, मोरयेचें विधेयपण एक मिसांव. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आयच्या वांजेलांत भोव अपुरबायन सोमी तांकां धाडटा, वसा क्रिस्ताचें राज परगट करा, क्रिस्ताचें राज परगट करा. मोरी आपणाच्या विधेयपणा मुखांत योर्दानाच्या सोरपाचें तें मांडोचें आसता. एका स्त्रीयेन ह्या संवसाराक फातां काडलें तर अनेक स्त्री ह्या संवसाराक सोडवण्याचें मिसांव दिता. एका स्त्री येता न्हू, ते झरीचें उदक रावलें तर अनेक स्त्री त्या पुता मोरिफात आमकां सोडवण्याच्या झरींतलें उदक पिवंक दिता. मिसांव म्हणजे आपणाच्या पुताक आपणाचे कश्ट वावोवंक सहाकार तूं रावनाका, वचू देवान दिलें तें मिसांव कर, हांव तुज्या सांगात आसा. हें जायचें एका आवयचें लक्षण. बरेंपण करूंक, बरें करूंक सदांच सहकार. कश्ट येतले, हळहळ येतले, सगळो संवसार नाकारतलो, बोटां दाखयतलो, पूण केदींच तुजो शेवट, तुजो गोल सोडनाका, हांव आसा. हें साद्य केवल विधेयपणा मुखार मात्र. आखरेक मोरयेचीं उतरां जावन आसा तिचें जिवीत. हांवें सांगल्या भशेन न्ही, ताणें सांगल्या भशेन कर. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, चलत्या जिवितांत सगल्यांक म्हाकाय जाय, हांवें सांगलेंच जायचें. हें सगल्याच्या जिवितांत आसा, कोणें नाकार करूंक जायना, सगल्यांक जाय. हांवें सांगलें जायचें, हांवें सांगलेंत जायचें, तें हांवें सांगलेंत करीचें, असलो मनोभाव म्हजे थंय आसा, तुमचे थंय आसा. पूण जर म्हजे थंय आनी तुजे थंय विधेयपणाचें शेगून आसा तर म्हज्या मोगाळ इश्टानो, ताणें सांगलेलें बरें जायचें. आमी कितलेंय पयस धांवयेत, कितलेंय बरेंपण आमचें थंय आशेत, जर ताका आमी चिटकून रावना तर हें पयन आकार जाता, हें बोळ उणें जाता, आमचें थंय आसलें सकत उणें जाता. म्हाका एक घडीत येता, उडासाक येता. थोड्याच दिसा पयलें एका स्त्रियेक लास्ट सक्रामेंत दिवंक हांव पावलो.
लास्ट सक्रामेंत थिंग हांव पावलो आनी त्यातल्या वेळार ताच्या घरचीं आसलीं. म्हाका थंय पावता आसतना हांवें तिका संतोश खावून दिता आसतना तिचो जीव सुटलो. म्हाका त्या घडयेक कितें एक मतीन जाल्लें बरें बगलें. जिवितांत कालिंगी उणेंपण जाल्लें बरें म्हाका जालें. जर हांवें इतल्या वर्सां न्हू चिंतलें म्हजें जिवीत थोड्याच घडयेंत गेलें तर कालें आसा. म्हज्या जिविताक कालें शेवट आसा. तर हांवें इतलें करून कालें फायदो. म्हाका एकत पडी म्हज्या जिवितांत कितें एक उणेंपणां जाल्या बरी बगलें. एक सत म्हाका मात कळी जालें, हांव शाश्वत न्हय. म्हजे चिंताप शाश्वत न्हय. म्हजी आशा शाश्वत न्हय. म्हजें स्वार्थ शाश्वत न्हय. म्हजें कितें आसा तें शाश्वत न्हय. भागार म्हाका रचलो देव मात्र शाश्वत. जर ताका हांव विधेय जावन चलता तो म्हाका सांबाळटलो मुखल्या जिवितांत. तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हेंच जिवीत ती स्त्री मोरी जियेली. हेंच जिवंक आयची शुभ वार्ता लितोची आमकां आपयता. 4 दिसाच्या ह्या संवसारांत देवाक चिडकोन ताणें दिल्लें मिसांव घेवन विधेयपणाची जिवी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. मोरये माये मुखांत आमकां आमच्या जिवितांत मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्गां दिवया. सांगात हांव म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतलीं वायटा विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. आकारे भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी, म्हाका तुज्या चरणां लागुनी तुजे कुडीचे निर्मळकाये पासुनी कर आमच्यो कुडी म्हणुनी निश्कळवंतीगे सोमिनी तुज्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासुनी दी आमच्या आत्म्यांतय शांतीपण घे सोमिनी. तुजे सुफळे जिणे पासुनी कर आमची जिणी म्हणुनी कृपेवंती घे सोमिनी. तुज्या मायपणाचे वडवे
कुरवार केले